प्लीज नॉनसेन्स हे बंद करा. म्हाका जाल्यार खरें हांव इरिटेट जाल्लो आसा. फोर्स करून नंबर मागो शकना न्हू. और ये देके गए हैं मेरे लिए. So Avi, you guys are so bad. We had come to meet y'all. So guys, welcome back to another episode of Mastikor Goans. कशे आसात तुम्ही? देवाचे कृपेन बरी आपण मागता. आणि हांव इल्लो आहा सकल. अरे तू इधर ही है भैया. हाँ. सुबह पता है एक आदमी आए थे और एक साथ में औरत आई थी. हाँ. उन्होंने ये देखकर गई और मेरे को एक बात उनका अच्छा नहीं लगा. क्या? फोर्स करके. तेरे को मैंने उधर आने के लिए बोला था हमारे वो आरकाटे के पास. इधर क्यों रुका तू? अब बोल 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 पहले बोल क्या हुआ? उन्होंने फोर्स किया था ये बात कि अंकिता दीदी का और भैया का मेरे को नंबर दो. और ये किसने दिया है? ये उन्हीं लोगों ने देखा. कौन सा है? लड़की थी लड़का था? कौन? दोनों थे, औरत और एक भैया. शादीशुदा थी. हाँ. और ये देके गए हैं मेरे लिए. हाँ. किती म्हणून सोदता तू आता हे? हे आता दिला ते बरे आपण तशें फोर्स करून नंबर मागो शकना न्हू. कितें म्हणून म्हाका कळोंक ना तें कितें पळय तें. आतां हें तुमकां हांव घरा कडेन दाखयता. बट थोड़े दीस पयलीं म्हाका दिसता कल ही हम लोगों ने समझाया था ना रे कि डायरेक्ट घर पे मत आओ करके. पर सुधरते नहीं. अभी क्या करने का? तू क्या मेरे को थोड़ा एग्जैक्टली बता क्या हुआ? आज सुबह हम लोग इधर खेल रहे थे ना. हाँ. तो तू स्कूल पे नहीं गया? नहीं. क्यों? क्योंकि मेरा सैंडल टूट गया था. अरे आज सुबह हम दोनों खेल रहे थे ना. तो एक पति और पत्नी आए थे उधर और हमें बोलने लगे कि आप और दीदी किधर हो. तो हम लोग बोलने लगे कि घर पे होंगे. तो बाद में वो हमको एक थैली दिए और बोले कि ये लो और दे देना. हाँ. दीदी को और भैया को. तो हाँ. बाद में हमने ले लिया. बाद में बोला कि उनका एड्रेस थोड़ा हमें बोलो. हाँ. बाद में हमने बोला कि एड्रेस मैं नहीं दे सकता. भैया ने मना किया था. वेरी गुड. मैंने अब तेरे को पहले ही बोला था एड्रेस किसको मत दे करके. बाद में बोले मैं फोन नंबर भी मांगने लगे. हाँ. फोर्स करने लगे कि फोन नंबर भी दो. तो मैंने फोन नंबर भी नहीं दिया. बोला कि उन्होंने क्या बोला कि मैंने तुमको इतना सामान दिया लेकिन तभी भी तुमने मेरे को ये. हाँ. तो उसका हिसाब ऐसा है कि मैंने इतना सारा गिफ्ट लाया तो अभी तू नंबर नहीं दे रहा है मेरे को अभी का और अंकिता का, ऐसा ना? हाँ. और बाद में क्या हुआ? बाद में क्या बोला तूने? बाद में बोला मैं ऐसे 10 सेकेंड बात किया और मैं चला गया घर में. तो बाद में वो चले गए. हाँ. गाड़ी लेके आए थे 2 व्हीलर. हाँ. गए बाद में. और क्या बोला बाद में? कुछ ही बोला नहीं. क्या नाम बिम कुछ नहीं बोला अपना? नहीं. तुम्ही पहिला आसतले आयज कितें जाला ते. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणूंक सोदता थँक्यू सो मच. कोणी येयल्लो आमकां मेळपाक. तेंच्यांनी आमकां गिफ्ट हाडलेले आसा, कपडे हाडलेले आसा म्हाका आनी अंकिताक. थँक्यू वन्स अगेन. आनी प्लीज तुमकां हांव परत एकदां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करूंक सोदता प्लीज अशें डायरेक्ट विदाउट परमिशन विदाउट इन्विटेशन अशें डायरेक्ट येयनात. ओके. प्लीज तुमकां हांवें म्हाका दिसता 2 काल का पयरूच्या व्लॉगान पयरूच घातला दिसता न्हू गो. आं. आनी आयज तुमी परत येयले हांगासर. प्लीज डू नॉट ट्राय दीस यार. प्लीज डोंट डू दीस. आमची म्हणून एक प्रायवसी आसा. आमकां म्हणून कामां आसता. कितें नाका जाल्लें. आनी तुमी ते बीन ह्या भुरग्यांक येयले आनी डायरेक्ट तुमी फोर्स करता की आमी तुमकां गिफ्ट हाडला, तुमी नंबर कित्याक दिवं शकना, तुमी नंबर दिया, तुमकां आमी गिफ्ट हाडूंक ना, कित्याक दिना तर तुमी नंबर. ते बाबडे भुरगे पयलीं तांकां हांवें पयलींच सांगलां की कोणूय येयना. सीएम बसून येयना. नंबर कोणाक दिवं नाका. आमचो नंबर फ्री अवेलेबल ना खंयसरूच. ओके. बेश्टोच हांवें खंय घालून दवरूंक ना नंबर आमचो. कोणूच तुमकां हे आमचे भुरगे कोणूच नंबर दिवपाक ना. बट तुमी आतां येता हांगा डायरेक्टली येता. हांव वायट म्हणिना. ओके. तुमी आमकां खूब मोग करता. आमचे फॅन फॉलोवींग तुमी. आमी तुमकां कांय अशें वायट म्हणिना. पण इतले पयसून तुमी ट्रॅव्हल करून हांगा येता आनी तुमी येतात तुमी आपणाच्या पयशांनी गिफ्ट हाडटा. ते पयशे त्या परस तुमी घरान तरी उडयात. खंय तरी घरा कडेन कोणाक तरी घरान कितें अन्न हाडा, भुरग्यांक कितें सामान हाडा न्हू खेळपाचें, जावं कपडे, जावं अन्न हाडा, तांदूळ हाडा आनी कितें हाडा. आमकां गिफ्टां कित्याक हाडटा? आनी हाडटा तुमी हेजे कडेन गिफ्टां दिल्या काडून आनी तूं ताका सांगताय की नंबर दी. तुमच्या आपको मैंने इतना गिफ्ट दिया आनी तुमी नंबर दिवं शकना जाल्यार तुमी तसले 1000 कोटीच्या बसून गिफ्ट हाडले न्हू. आमचे भुरग्यांक नंबर कोणाकूच दिवचे ना. ओके.
म्हाका खरें वायट दिसलें की 2 दीस पयलीं व्लॉग घातला आनी आयज हांगासर परत येयले म्हणून कोणी. ओके, परत येयले तुमी. 2 दीस पयलींचीच गजाल का कालची गजाल दिसता ती. व्लॉग घातलेलो परत तुमी पावली हांगा. वॉट इज दीस यार, नॉट गुड. कितें म्हणूंक सोदता तूं? गायस हांव बी तुमकां एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता की प्लीज तुम्ही डायरेक्ट सांगिनासतना आमच्या घरा कडेन येवं नाका. येतात जाल्यार पयलीं अवीक मेसेज करात न्हू रे अवी. नाजाल्यार म्हाका तरी मेसेज करात इंस्टाग्रामाचेर. तशें डायरेक्ट येवप बरें जायना तें, सारकें न्हू अवी. आनी तुमी इतल्या पयशांनी गिफ्ट घेतात आनी सांगतात आमी काय हाडूंक लागना न्हू हा गिफ्ट कोणाक. पयशे मोड आनी गिफ्ट हाड म्हणून सांगूंक ना आमकां. आनी गिफ्ट दिता आमच्या भुरग्यांक हांगासर आनी सांगता तुमकां आमी काय दिवंक ना, आमकां नंबर दिना. आमी तांकां पयलींच सांगला केदे व्हडले कोणूय कितेंय घेवन यो आमचो नंबर काडून कोणाकूच दिवं नाका म्हणून. कोणाक म्हणजे कोणाकूच ना. आनी मेन थिंग आतां कोणी गिफ्ट दिला तेंची एक मेसेज सुद्दां ना आमकां इंस्टाग्रामाचेर न्हू अवी. केन्ना तुका मेसेज? आमी आतां चॅक केल्लो कोणाची कांयच जाग ना तेजेर. आमी येता, आमी तुमकां घेवन येता, तुमकां गिफ्ट गावले. आतां कोणी दिला तें सांगू शकना. हांव सारको थकलो तुमकां सांगून. एवरी टायम एकूच, प्लीज घरा कडेन येवं नाका. फाटीं देतू म्हणटा पळय तो येतालो. ओके, डायरेक्ट येयलो, एकदां दोनदां येयलो, डायरेक्ट येयलो. तेका हांवें बरे भशेन सजमयले बाबा तूं डायरेक्ट येवं शकना म्हणून. आनी तो तेका हांवें सांगला म्हाका येता जाल्यार इन्फॉर्म कर म्हणून. तो पासून डायरेक्ट येवंक लागलो घरा कडेन. मागीर तेका हांवें तापयलो बाबा तूं फाल्यांसून हांगासर येवं नाका, आमकां तुजी गरज ना म्हणून. हांव आसत नासत आमचें कांय गॅरंटी ना. आनी हांव एकटो, ते एकटे आसता केन्ना, कोणाची आयज काल कितें गॅरंटी ना. आमी काय कोणाचेर ट्रस्ट करिना. आमी तेकाय तापयलो बाबा तूं आयसून हांगा येवच नाका म्हणून, आमच्या वांगडा कॉन्टॅक्टूच नाका तुजें. हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट. ओके, तसलें नाका जाल्लें करूं नाका प्लीज. हांगासर डायरेक्ट येवं नाका. आमकां खरें वायट दिसता हांगासर आमचे कामां आसता. आमी एक एकदां घरा आसना. आमच्या लेनीन थंय भितर येयल्या थंय कुत्रे आसा, तुमकां चावले. हांगासर रुमार आमच्या एक रॉकी म्हणून कुत्रो आसा, तो येयलो चावलो. मागीर तुमी म्हणटले आमी तुमकां मेळोंक येयले, गिफ्ट हाडले इतले पयशांचे आनी तुमचो कुत्र्यांक आमचेर सोडले काय म्हणटले. असले एलिगेशन्स लोक घालपी आसा. प्लीज नॉनसेन्स हे बंद करा. म्हाका जाल्यार खरें हांव इरिटेट जाल्लो आसा, सारको इरिटेट जाल्लो आसा. हांव तुमकां वायट म्हणिना काय. ओके, तुमचो मोग आमच्या कडेन एक अलग लेवलाचो आसा. आय नो, आय कॅन अंडरस्टँड. थँक्यू सो मच तुमी आमकां इतलें मोग करता म्हणून न्हू. पण एक प्रायवसी म्हणून अंडरस्टँड करा. म्हाजें घर न्हू तें, अंकिताचें तें. बाबा हांव कामांनी बिजी आसता, अंकिता केन्ना एकटे असतात. कितें तरी अंडरस्टँड करा मरे तुमी. तुमच्या बऱ्याकूच सांगता. थंय कोण तुमी भितर येयले, लेनीन येयले आनी थंय अननोन मनीस पळोवन कुत्र्यांनी घट धरलो, चावलो जाल्यार आयज काल पयलींच तुमकां खबर आसा कुत्रे चावतात हे ते केसी चालू आसा. मागीर तुमी म्हणटले आमी चडयले कुत्रे. सारकें मुगो हांव कितें म्हणटा तें. ओके, सो गायज तेंची म्हाका मेसेज येयलेली आहा इंस्टाग्रामाचेर. ओके पळयात. बट हांवें तेजें नांव हांगासर पेपर धरून हायड केल्लेलें आसा. फोटो हांगा कोणाक वळखीचो दिसलो जाल्यार दिसलो. सो अवी, यू गायज आर सो बॅड. वी हॅड कम टू मीट यू ऑल and you told not to share number. What kind of behavior, Avi Bap? We had come at 10:30. We requested kids to share number but they didn't share. My wife felt bad. हांवें हांगा रिप्लाय केला तिका. आतां हो कितें बिहेवियर म्हणून हांव तुमकां कितें म्हणून सांगू. वॉट नॉनसेन्स इज दीस. ही कितें म्हणून मेसेज तुवें धाडल्या म्हाका. तूं इतलो तर स्मार्ट आहा जाल्यार हें कितें. त्या मनशांची म्हाका मेसेज येयल्या इंस्टाग्रामाचेर. तू पयलीं म्हाका बरें चिकन रांद मागीर सांगतलो हांव तुका. माझे शिजता चिकन. चल तो वच तर. टाइमपास कित्याक करताय. तेंच्यांनी मेसेज केल्या यू गायज आर व्हेरी बॅड. खंय कित्याक तूं आनी हांव खंय आमी फालतूर खंय. कित्याक आमी खंय बॅड खंय आमी नंबर दिनान खंय. नंबर दिना जाल्यार कितें फालतूर जाले. इतलेच आहा जाल्यार वचा आनी सलमान खाना कडेन शाहरुख खाना कडेन नंबर घेयात. सारकें न्हू. हेंकाय दोळ्यांनी दिसता सारकें न्हू. इतलेच आहा जाल्यार शाहरुख खानाचो आनी सलमान खानाचो बी नंबर घेत रावात. आमी नंबर दिना. सगळ्यांचे नंबर घेत रावात तुमी. रस्त्यात पडलेलो नंबर दिवपाक. आयचो ब्लॉग कितले फावटी तुमकां सांगपाचें. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता सगळ्यांक की तुमी आमकां इतलो मोग करता म्हणून. ओके, इतले पयसून आमकां मेळोंक येता, जावं आमकां मेसेजी करता, जावं कॉल्स करता. म्हाजी फॅन फॉलोवींग म्हाजी आनी अंकिताची आख्ख्या गोंयानूच न्हू, UK, लंडन, स्विडन, पोर्चुगल, कुवेट, सावदी,
हांवें खंय खंय नांव घेवंक ना थंय पासून पावलेली आसा. थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज आमी हांगा आसा. बट बिहायंड दीस कॅमेरा ओके हांव परत एकदां सांगता, आय एम अ बेजीक इम्परफेक्ट आनी नॉर्मल एक मनीस हांव आनी अंकिता. ओके आमी परफेक्ट ना, आमी इम्परफेक्ट आनी नॉर्मल. ओन्ली थिंग इज आमी डिफरंट कित्याक की आमी कॅमेरा उखलून व्हिडियोज करपाक चालू केल्लेले आसा. बट तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता विदाउट माय परमिशन अशें तुमी डायरेक्ट येवन विजीट करूं नाका. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुमकां म्हणूंक सोदता की एक एकदां आमी आसाना, तुमी इतले पयसून येतले, आमी मेळची ना, यू वील फील बॅड. परत तुमी हांगा येयली, हांगासर तर आमच्या लेनीन कुत्र्यांनी तुमकां धरलो, तुमी म्हणटले आमी तुमकां अटॅक करपाक कुत्रे दवरल्या. तिसरी गजाल म्हणटा पळय ती केन्ना केन्ना हांव आसाना. कशें हाव यू वील मॅनेज ऑल दीस. आमी अशें कितले फावटी तुमकां सांगचें, देर इज समथींग कॉल्ड प्रायवसी. आतां पळयात, आतां म्हाज्या भशेन हांव लोकांक बोटां दाखयना, हांव कितें म्हाज्या भशेनूच म्हणटा हांवचो. म्हाज्या भशेन कोण येदो दाडी बिडी वाडून येयलो असो आनी असो येवन उबो रावलो, आय एम बीग फॅन ऑफ यू, हेका म्हटलें हांव ना जाल्यार हें भियावचें ना. ऑफकोर्स शी वील फील बॅड आनी शी वील गेट स्कॅर्ड. अरे हो आनी कोण, कित्याक हांव काय ना घरान. सो हो सिच्युएशन नाका जावपाक म्हणून हांव तुमकां पयलीं मॅसेज घाल म्हणटा की बाबा मॅसेज घाला, हाय नंबर शेअर करया एटलिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मागीर आमी डिसायड करया मेळया. डेट वील बी अ प्रोफेशनल वे ऑफ मिटींग. बट तुमी सडनली येता आनी यू नो 2 दीस पयलीं आमी तुमकां सांगता आनी तुमी तेंच करता. इट इज टोटली रॉंग. ओके ही मॅसेज आसा म्हाज्या जे फॅन फॉलोवींग जे म्हाका खूब मोग करता पळय ते, आनी जे आयज येयल्ले तेका एक स्पेशल दिवंक सोदता, भरून दिवंक सोदता. ओके की भावा तुवें थंय मॅसेज केल्या की यू गायज आर बॅड म्हणून. बॅड न्हू गो, तुम्ही इतली बॅड की तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक सांगून दवरला की नंबर शेअर करू नका. आमी कितें दिसता रस्त्यात पडल्या तुमकां नंबर, जे आतां कोणी मॅसेज केल्या तेका सांगूंक सोदता की आमी रस्त्यात पडल्या तुमकां नंबर काडून दिवपाक. तुम्ही जाय तेन्ना न्हिदोन उठोन येतली. ओके तुम्ही जाय तेन्ना येतली आनी जाय तेन्ना हांगासर येवन उबी रावतली. कितें समजलें आमी रस्त्यात पडल्या म्हणून. तूं थंय मॅसेज करता की यू गायज आर बॅड आनी तुमी भुरग्यांक सांगून दवरला नंबर शेअर करूं नाका. तूं कितें म्हणटा भावा, हे चेडवा भुरग्याचो नंबर तुका दिवचो, कितें करपाक दिवचो सांग म्हाका. ह्याच खातीर हांवें संगीताचो पासून नंबर थंय हें करूंक ना. संगीताकूच सांगता, आपणाक खंय एकल्यान मॅसेज केली आनी आपणाक खंय वाज हाडूंक लागलो. अशें हांव काय ते तरी बाबडे खंय तरी उगी रावता, हांव उगी रावना, हांव आनी हें उगी रावना. आमचें तोंड डायरेक्ट उगाडटा, डायरेक्ट आमी घण भरून दिता. डायरेक्ट तुमकां सांगता, फाटीं फुडें पळोवपाक ना तशें. आनी कॅमेरा फुडल्यान आहा जाल्यार आमी कॅमेराचेर डायरेक्ट युट्यूबार व्हिडिओ घालता तुमची. ओके आनी आयच्या डेटीन अशें जाल्लेलें आसा, आमची व्हिडिओज खूब लोक पळयता. आमच्या खातीर तुमकां आमचे फॅन फॉलोवींग जे आहा पळय ते तुमच्या फाटल्यान तुमकां हेट करपाक नाका म्हणून आमी तुमचे व्हिडिओज घालिना. सारकें मुगो? सारकें. तुमी हें करता ते कित्याक? फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें तुका आफोंक ना, तुज्या बायलेक हांवें आफोंक ना. तुमी अनफॉर्च्युनेटली तुमी सडनली हांगा येवन उबी रावता आनी प्लस तुमी म्हणटा अरे तुमी इतली बॅड, तुमी नंबर दिना. वॉट कायंड ऑफ बिहेवियर इज दीस? बरें दिसता? कितले फावटी सांगपाचें? आतां तुमी गिफ्ट घेवन येयल्या. ओके अंकिता म्हाका सांगता आपणाक ते गिफ्ट पळोवपाक पासून नाका म्हणटा. आपणाक ती मॅसेज धाडल्या पळय ती खूबच वायट दिसली म्हणटा. आतां अशें जातलें की आमी हाडलेले गिफ्ट तुमी घेयना, आमी मिडल क्लास फॅमिलीचे लोक, तुमी आतां कितें व्हडली जाली अशें म्हणटले. तुमी आतां म्हणटले तुका जे गिफ्ट हाडल्या तुमी तेजो अपमान केलो म्हणटले, डिसरिस्पेक्ट केलो म्हणटले. कोण म्हणटलो कितें रे तेजो गिफ्ट घेवंक ना मरे, एक्सेप्ट करूंक ना. हांवें गिफ्ट घेतला, म्हाज्या फुडल्यानूच आसा.
थोडे जाण अशें म्हणटले तू त्या मनशा बद्दल उलयताय मरे आनी तेजोच गिफ्ट एक्सेप्ट करता अशें म्हणटले. दोनाय वाटेन दोनूय उलोवपी. वाटेन उलयतले. कितें म्हणून हांव कितें म्हणून करूं सांग. आता पळय आमी तांकां मेळलेली नंबर दिलेले जाल्यार आमी खूब बरी न्हू रे हवे. नंबर दिल्लो आमी एंटरटेन केल्लो तेंकां जाल्यार आमी खूब बरी आसतली आसली. नंबर दिवंक ना आमी मेळोंक ना न्हू, वी आर बॅड. अशेंच एका मनशान म्हाज्या वांगडा न्हू म्हाज्या आनी हेच्या वांगडा एक खरेंच वायट हें केलें सारकें इन्सल्ट केलो आमचो खंय व्हरोन आमकां. आमी तेका क्वेश्चन बीन कांयच विचारूंक ना, वयल्यान म्हाकाच क्वेश्चन. कितें म्हणटले अशेंच आसता. कोणाचें बरें आनी कोणाक स्ट्रेट फॉरवर्ड उलयलो न्हू मनशाक वायट दिसता. त्या मनशाच्या फावरान तर सगळें जाता न्हू जाल्यार तो मनीस सदींच बरो आसता. फावरान ना न्हू जाल्यार तो मनीस सदींच बॅड, फालतूर. जशें ही मॅसेज येयल्या पळय सेम तश्याक तशी. नालायकपणा बंद करात. ओके प्लीज. ही मॅसेज धाडल्या पळय तेका सांगता, ही नालायकपणा न्हू बंद करा. आनी तुमकां अशें दिसता की तो बाबा मनीस तुमकां नंबर दिना आनी तो वायट जातो जाल्यार प्लीज त्या मनशाक आनी मेळपाक वचत नाका. आमकांच न्हू आनी खंयच्याच सारकें खंयच्याच मनशाक. आनी मेन म्हणटा पळय तें हांवें न्हू पर्सनली सगळ्यांक एंटरटेन बीन करपाचो बंद केल्लो आसा. म्हाका खरेंच वायट दिसता. फाटली हांवें एक व्हिडिओ घातलेली तुमी पळयलेले की संगीता वांगडा हांव व्हिडिओ घालतालो. थंय म्हणटालो की ज्या मनशाक मोबायल घेवपाक मनीस फुडें सरता आनी अरे म्हाका मोबायल घेवपाक 10,000 जाय म्हणटा. 10,000 दी मरे म्हणटा, 10,000 दी म्हाका मोबायल घेवपाक. आनी तसल्या मनशाक तुमी पयशे घालतात. ओके तो दुरुपयोग करता, मोबायल घेता आनी कितें घेता, गाडी घेता. तसल्या मनशाक तुमी हेल्प करता. आनी संगीता असली भुरगी जी हांवें तेका बाबड्याक रेंट भरपाक पयशे दिले, तिणी वचोन बाबडे दुसऱ्याच्या लायफान दिवो पेटयलो. तसल्याक तुमी हेल्प करिना. आनी अशें म्हणून हांवें एक अशें म्हटलेलें नालायकानो म्हटलेलें तुमी. ओके हांवें अशें एक उतर म्हटलेलें कितें तरी म्हटलेलें न्हू हांवें. नालायक लोक तुमी अशें कितें म्हटलेलें की तुमी इतलें खबर आसतना वॉट एवर अशेंच कितें तरी म्हटलेलें हांवें. म्हाका थंय एका समजदार मनशान मेसेज केला इंस्टाग्रामार. समजदार दुसऱ्यांक हेल्प करपी, फालतूर न्हू, दुसऱ्यांक हेल्प करपी, दुसऱ्यांक अंडरस्टँड जावपी, आपणाचें पेन आनी दुसऱ्याचो पेन अंडरस्टँड करपी मनशान म्हाका मेसेज धाडला तूं तुज्याच विवरांक अशें म्हणटा काय म्हण. इतलें तर गिन्यान आसलें जाल्यार हे 10,000 लोक म्हाजे जे सबस्क्रायबर आहा म्हाजे व्हिडिओज पळयता. ओके तेतूंतलो हो एकलो आयज हांगासर येयला. 10,000तलो एकलो हांगा येयला. म्हाका खबर ना तेणी सबस्क्रायब केला ना केला. तो हांगा येयला, हांव मेळोंक ना म्हणून तेणी वायट मेसेज घातल्या. आतां हांव ही तुमकां मेसेज थ्रू आउट युट्यूब दिता की असले नालायक लोक जे आसा पळय तेंकां एंटरटेन करूंक जायना. आतां जे बरे मनीस आसा तेय आपणाचे वयर ओडून घेता ही. तुमचे व्ह्युअर्सांक तुमी अशें म्हणटात हे तुमी तुमचेर ओडून घेता. दॅट इज टोटली बॅड. हांवें त्या मनशाक कांयच रिप्लाय करूंक ना. आय फेल्ट रियली बॅड. इतले समजदार मनीस आनी दुसऱ्यांक हेल्प करपी त्या मनशान आपणाचेर घेतली. हांवें त्या मनशाक रिप्लाय करूंक ना. ओके ओके म्हटलें कोत काबार गेले. कोणाक कितें म्हटल्यार मनशाक वायट दिसता. आय फेल्ट व्हेरी बॅड एट दॅट मोमेंट. म्हाका आनी अंकिताक खूब वायट दिसलें. त्या मनशान ती मेसेज केल्या पळय ती आयच्या बद्दल म्हणिना, संगीताचे जो ब्लॉग आहलो पळय त्या बद्दल. ओके हांव म्हाका नालायकूच म्हणटलें, हांव युजलेसूच म्हणटलो अशा मनशाक की तुमकां खबर आहा हे पयशे हांगा दुरुपयोग जाता. हे तुजे खुदच्या घरान तूं स्पेंड कर, तुजे माय पायच्या मेडिसिनांक स्पेंड कर, तुज्या घर बांदपाक स्पेंड कर, तुका भांगराची वस्तू हाड, तूं 20,000 10,000 लोकांक दिता मोबायल घेवपाक. दॅट इज गूड. नॉनसेन्सूच न्हू हे. सारकें मू हय कितेंचे कितें लोक सांगता आनी तुमी आयकता आनी पयशे धाडप तशें आसा तें. सो हे आयज ही जी इन्सिडेंट जाला म्हाज्या वांगडा, हांव जाणा म्हाजे ही व्हिडिओज म्हाजे सगळे गोंयचे युट्यूबर्स व्हिडिओज पळयता. थँक्यू सो मच ईच अँड एवरीबडी. ओके हे तुमच्या वांगडा जावं नाका म्हणून हांव ही मेसेज सगळ्यांक दिवंक सोदता की प्लीज आमी जे युट्यूब व्हिडिओज करता, आमी युट्यूबर्स आसा गोंयचे, प्लीज तेंचे दार फ्री ओपन ना अशें काम वेलकम. इट इज नॉट दॅट वे. ओके आनी तुमी अशें चिंतू नाका आमकां इतलो सारको एटिट्यूड आहा म्हणून. ना आमकां झिरो एटिट्यूड. आमकां कोण वाटेर मेळटा न्हू आमी टर्न जावन रिटर्न येवन हॅलो करतात.
त्या वाटेन हायवेर आहा आनी हांव हेवटेन आहा न्हू, हांव घुंवोन असो येवन हॅलो म्हणटा. म्हाजे तर तुमी कॉमेंट सेक्शन पळयता आनी ईच अँड एवरी कॉमेंट हांव रिप्लाय करता. कितलोय लेट जावन, रातची 3 जावं 4 जावं सकाळची 6 जावं, सगळ्यांक रिप्लाय करता आनी मागीरूच हांव न्हिदोंक वयता. दिस इज वॉट आय एम. बट अनफॉर्च्युनेटली तुमी सडनली येवन तोंडा फुडल्यान रावतली, हांव ना हेज्या फुडल्यान रावतली, हे आबूच जातले. तेणी ही लायफ पळयलेली आसा, लोनलीनस पळयल्लो आसा. माय पाय नासतना एकले बाबडे, ताका भंय दिसता. ऑफकोर्स कोणाकूय भंय दिसतलो. तुमी एक घरान चेडूं आहा, हांव येतलो अशी दाडी बिडी करून असो रावतलो, हय बरें मगो, ते आबूज जातले कित्याक ते म्हाका वळखच ना. प्लीज अंडरस्टँड करा आनी कांयच ना नो. हय आनी आमी जे मेसेजी दिता ते अशे आंगाचेर ओडून घेवं नाका. हा ही म्हाका म्हटल्या कशी, ही तुवें म्हाका म्हटला कशी ना. समजदारी दिखाओ, मातशें अंडरस्टँड जाया, तकलेन मातशें अंडरस्टँड जाया बाबा हो कित्याक म्हणटा, कित्या टॉपिकार म्हणटा. त्या टॉपिकार तुमी इन्वॉल्व आहा ना न्हू, कित्याक बेश्टे तुमी जिवार ओडून घेता. तुमकांय बरें दिसना म्हाका कितें म्हणपाक, हांव खूब हर्ट आहा त्या मनशा बद्दल. आनी ह्या मनशा बद्दल पासून अंकिता म्हणटा आपणाक तेची गिफ्ट बिफ्ट कांय नाका म्हणटा. जस्ट इन्फॉर्म दॅट पर्सन आनी ताका व्हरोंक लाय म्हणटा. आनी ताका मेसेज घातल्या प्लीज म्हाका आनी हे एक्सपेन्सिव्ह गिफ्ट नाका म्हणून. वॉट एवर इट इज, 200 रुपयाची वस्त पासून आमकां एक्सपेन्सिव्ह, म्हाका लय एक्सपेन्सिव्ह. हांव हो शर्ट घालता 250 रुपीज, म्हाका एक्सपेन्सिव्ह. तुमकां हे तुमकां भांचेरे दिसतले, म्हाका खूब आहे. सारकें कितें आमकां कोण आता 20 रुपयाचे सुद्धा एक चॉकलेट सुद्धा दिता जाल्यार आमकां ते व्हडले सारखे ना. आनी आमी दाखयता डायरेक्ट, पळय 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 म्हणटा, पळय म्हाका हाडल्या कित्याक इट इज मोग. आमच्या फॅन फॉलोविंगाचो आसा. ओके, तर त्याच जाग्यार पळय तेतून आमकां पेंटींग हाडला. आतां हांव पेंट करपाचो आहा, पेंट हाडला हांवें. ओके, सो पेंट करपाचो आहा ह्या रूम, म्हाका बरो दिसना रूम पळोवपाक. सो मोग, सगळ्यांचो तुमचो मोग. ओके, तुम्ही गिफ्ट दिता न्हू, थँक्यू सो मच. हांवूच म्हणटा केन्ना केन्ना कोण भायरसून येता म्हाका चॉकलेट हाडटा रे म्हणिना. आतां जुडाक हांव सांगता म्हाका चॉकलेट हाड म्हणून, ताका आनी कितें हाड तो हाडटा म्हणून म्हाका कितें ना म्हणून येना. म्हाजे जे जितले भाव भयण म्हाजे भायर आसता तांकां कितेंय सांगल्यार पुरो चॉकलेट हाड, आज पावली चॉकलेट म्हाजे कडेन अशें. पण प्लीज अशें तुमचो टायम वेस्ट करूं नाका, अशें झप करून येवं नाका, तुमच्या जिवाक रिस्क घेवं नाका. खंय पडलो, खंय कितें लागलें, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. हात जोडून तुमकां रिक्वेस्ट करता, दारा भायर येवं नाका. वी हॅव अ प्रायवसी. मेळ्ळा आमकां भायर मेळा, आमच्या घरा भायर खंयसरूय तुमी मेळा, मोस्ट वेलकम. आनी आमचे एक रुल्स आसा म्हाजे आनी हेचे, आमी रातचे 7-8 उपरांत डार्क काळोख जालो आमी बायक रायड करता आनी आमकां कोणी हॅलो हॅलो करी आमी हॅलो म्हणटा, पण आमी रावना. जस्ट टू यु नो आमचे सेफ्टी खातीर. त्याच्या पयलीं आमकां तुमी केन्नाय मेळटा, हांव घुंवोन येवन टर्न मारून हॅलो हाव यू करता. हांव केन्नाच आमी रूड बिहेवियर दाखयना. आमी आयज आसा कित्या खातीर त्या पयलीं सांग म्हाका. तुमच्या खातीर आयज आहा न्हू. तुमकांच आमी एटिट्यूड कसो दाखोवं शकता. नो, नॉट पॉसिबल. ओके, सो प्लीज अंडरस्टँड करा म्हाका आनी हेका. आनी चॅनलार नवे आसा लायक शेअर सबस्क्राईब करा. हांव मेळटा फाल्यां नवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. हांवें आनी अंकितान चिंतला ही बायक घेवन आमी लॉंग रायडाक वयतली म्हणून, शॉपिंग करपाक. पळयत रावात न्हू. हय, चश्मा म्हाजे खंय इकले म्हणजे चश्मा खंय.